Hello guys, good morning. Kesha Sogni. Welcome back to my channel, Priya's Little World. I hope you all are good. And I know तुमकडे tomato salad भाजी recipe share करतले. Okay, आता breakfast करतो. So I म्हणा तुमको ती share करतले. So let's get started. Yeah. Also, PSC. शेंगाचे काल तापून दिल्या आणि हांव तितून 4 tablespoon ऑयल ऐड करतले. ओके, आता हांव तितून 1 teaspoon cumin seeds or जीरा ऐड करतले. 2 teaspoon mustard seeds, 6 to 7 हांवें गार्लिक क्लोव्स अशें करून धाडयले. ओके, दोन ग्रीन चिलीज घेतले. ते बरेपण मिक्स करूया. आता तितून थोडी करीपत्ता करी लीव्स ऐड करतले. आता तितून हांवें 4 ऑनियन अशें करून बारीक स्लायस करून घेतले, ते ऐड करता. आनी ते बरे मिक्स करून घेऊया आणि ट्रान्सलुडंट जावपासून बरे भाजून घेऊया. ओके, इल्लें सॉल्ट ऐड केल्यार जाता तुमचें, तो बेगीन जावपा. ओके, आता ऑनियन मस्त हे जाला. आता आमी तितून टोमॅटो ऐड करूया आणि ती मिक्स करूया आणि ती टोमॅटो सारकी सॉफ्ट जावपासून दवरया. ओके, बरी सॉफ्ट टेस्ट जायली ती. मागीर आमी तितून सगळे मसालाज ऐड करपाक जाय न्ही. सो मागीर दाखयता तुमकां. हें जालें, मातशें हें जालें. हांव आतां तितून मसालाज ऐड करता. सो 1 teaspoon चिली पावडर, 1/2 teaspoon टर्मरीक पावडर आणि 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon इधर शुगर ऐड करता. ते मिक्स करून घेया. सॉल्ट हांवें घायलो न्हू ऑनियन्स, सो मागीर सगळें जाल म्हणटरी फायनल चॅक करूया. ओके, सो आतां हितून उदक ऐड करतलें. ओके, सो हितून आतां 1 cup उदक ऐड करता. तुमकां कितू पातळ बी जाय ते तुमगे अकॉर्डिंग तुम घालाय. ओके, ती बरी मिक्स करूया आनी ती बरी जायली आतां. ओके, धांपून दवरया. सो हितून हांवें आनी 1 cup उदक ऐड केलां आनी इल्लोसो गरम मसाला ऐड केला आनी आतां तें मातशें बरें होतकोती न्ही तेका, शिजता तेका बरें वगत. ओके, एक 5 minutes अशें. सो हेचो आमगे रेडी आहा टोमॅटो सॅलड भाजी. आनी आतां तितून कोरिएंडर घातले आनी एक मिक्स करतले. ओके, टोमॅटो सॅलड भाजी जाली, रेडी जाली. सो तुम सांगाय केस दिसली ती. ओके, कमेंट बॉक्सान. सो हांव मात च्या बी पिताय आनी हांव तुमकां मागीर मेवतलें. ओके, तेच तेगे सकाळ उठोन मोबायल घेवन बसपाचो. चय कितको बसलो तो. सो च्या पिबीन जालें, बसलो आमी भायल्यान नुस्तें करतले. पियसर आपला नाखणो लावलो, टोमॅटो सॅलड भाजी, आपला स्क्रॅम्बल्ड एग करून लावलो. सो मागीर ते एग करून दिलें आनी आमी खायलें. आनी बायलें नुस्तें करता. न्हिदलो तो, उठलो.
So I'll see you later, okay? Hello. Hello. ही कली आ look here, see Nana. So it's at met तुमका माशे I think मॉरिसना गेलोले माशे किती आणू जाय आलो तेकला गेल्ले एक दोन स्थळ जाय आले सो असं नेली आणि तुमगे थंबनेल चोयला आसतलो आणि हेच्या पयलीं व्हिडिओ हा तोय चोयला आसतलो सो तितून कितें हा लायक बाबा फायनली बाबा दांत येयलो ओके तेका दांतून आहलोले 1 मंथ जालें तेका दांतून आहलोले आनी म्हाका इतुलें टेंशन जातालें सारकें तेज बाराबोच हाय तेंकां ऑलरेडी 6-7 मंथाचे येवन गेले आनी हांव तेंकां कोणू म्हाका मेळ्ळें ते बाबा एजीच्या हांयसर बाबा येयले तुमगे दांत येयले तुमगे दांत आनी तेका येयले म्हाका अशें टेंशन जातालें तेंका येयलें बाबा येयले न्हय म्हाका अशें करून टेंशन जातालें मागीर हेल्थ विजिटरा बरें विजीट आलो न्हू थिंग गेल्ले तेंका सांगलें अशें जालां ती म्हणलें टेंशन घेयनाका दे गेट आफ्टर 15-16 मंथ पासून येताय म्हणून लागलें बट यू नो एज अ मदर म्हाका मातशें तें टेंशन जातालें तें कित्याक येयलें ना अशें करून आनी हांव प्रिंसान अशें बेश्टें तें कळना न्हू बेश्टें म्हणटालें बाबा एकूच दांत येयल्या बरें उलो तूं खंयच्या वर्सा येयल्या पुरो अशें म्हणटालें आनी सगळीं विचारता दांत येयलें तें आनी म्हाका सारकें टेंशन जातालें सो फायनली तेका दांत येयला एक भायर सोलो हाफ एसो ओके तो व्हिडिओचे तितून क्लियर दिसती पडना तो तोडो ओपन कोना दाखोवपा तेगे दिसती पडना न्हू आनी कोणू पेरंट्स आहाय लायक बाबा एजीचे आनी तेका अजून दांत येयले नाय जाल्यार यू डोंट टेक टेंशन येतोले आफ्टर 1 year 1 month 2 months पासून येतोले इफ इट इज मोर दॅन 15-16 months देन यू कॅन टॉक टू युअर हेल्थ विजिटर ओके सो इतलें सांगो जाय आसलें ओके सो हांव न्हू मुगे आतां व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुम तरी मुगे आयचो मॉर्निंगची ती रेसिपी तरी लायक जाली न्हू टमॅटो सॅलड भाजी प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके आनी मुगे आयचो व्लॉग तुमकां लायक जालसा प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला प्लीज सबस्क्रायब कोराय जेम अजून कोण केलें ना ते आनी कोण केलें तेंकां कालचान ताम थँक्यू म्हणटा ओके अँड सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन टेक केअर अँड बाय बाय टाटा गुड नायट